भाजपा हो शिस्तबद्ध पक्ष आणि प्रत्येक गजाल सारकी प्लान करून फुडें व्हरप ही तांची कार्यपद्दत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान पक्षा कडेन सरकार चलोवपाक प्लान बी तयार आसूंक जाय अशी धारणा बाळगुपी एक म्हत्वाचो गट भाजपांत आसा. सुत्रां कडल्यान कळ्ळा ते प्रमाण मोगो पक्ष भाजपांत विलीन करून भारतीय जनता पक्ष आनी विधानसभेतले पक्षाचे बळगे आनीक घट करपाचो कांय भाजपा फुडाऱ्यांचो हावेस आसा. मोगोच्या विलिनीकरणाचो भाजपाक फायदो. भाजपाची मतां फोडपाची मोगो पक्षांत तांक. सुदिनान मोगोचे 3 आमदार घेवन भाजपांत प्रवेश केल्यार बेस बरें. अशें जाल्यार भाजपा आमदारांची संख्या जातली 17. मोगो पक्ष विलीन जाल्यार भाजपाची मतां तांचे कडेनच उरली. मात मोगोंतल्या कांय खडेगाठ आनी जाणट्या समर्थकांक आनी पक्षाच्या जाळवणदारांक हो प्लान मान्य ना. कितेंय जालें तरी मोगो पक्ष भाजपांत विलीन करूंक दिवचे नात असो ठाम निर्णय पक्षाचे शेनवारा जाल्ले बसकेंत जालो. मोगोच्या जाळवणदारांची भुमिका. मोगो पक्ष खंयच्याच परिस्थितीत भाजपांत विलीन करूंक दिवचे नात. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार तांणी पक्ष सोडून वचचें. हाचे पयलीं कितलेशेच जाण मोगोत आयले आनी गेले. पक्ष उरतलो आनी हाचे फुडें वेंचणूकय लढयतलो. 10 मार्चाक मोगोचो स्थापना दीस दबाज्यान मनोवपाचो. 12 मार्चाक भाऊसाहेब बांदोडकाराची जयंती उत्साहान मनोवपाची. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोगोंतल्या कांय जाणांक सुदीन मुख्यमंत्री जाल्लो जाय. मात चडशा जाणांक पक्ष तिगिल्लो जाय. जाय जाल्यार मंत्र्यांक पक्षांतल्यान काडून वडोवया पूण पक्ष दवरया अशें कांय जाण उलोवन दाखयतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.